हांव एकलो म्हजेंच जायचें अशें आसल्यार थंयसर एकवट जायना. आमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी, म्हणजे आमचो भावार्थ सगळ्यांचो एकच. सर एकल्याक मीस पडटा बारीक कश्ट सर्वेस पोर तुमचे सोय म्हणटना कोणे तुमचे सोय म्हणचे बारीकच जातात. एकलो क्रिस्तांव एक सुरो न्हय, आमी एक कुत्रो न्हय, आमी एक आयलँड न्हय. वाड्याचो मत ताच्या घरा दवरल्यार हांव येना म्हणटा, फुरगजेंत तो आसल्यार हांव येना म्हणटा. कित्या खातीर अशें घडटा? क्रिस्ततय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक फावटी कुडीच्या विश्वामध्ये एक तर्क चल्लें, एक वाद चल्लो. तांचे एक कंप्लेंट आसलें. कंप्लेंट कितें म्हळ्यार कुडीच्या विविध विश्वांनी म्हळें हांव बस्तू काम करता, हातांनी म्हळें हांव कितलें काम करता, पांयान सांगलें हांव इतलो चलता, दोळ्यांनी म्हळें हांव कितलें पळयता, सगळो दीस पळोवनचेच काम, सकाळीं उठल्यात हांव रातीं न्हिदोंक वेता वरेक. कान म्हणालो हांव आयकता, थोड्यांनी घरा आसल्यानी मस्त आयकाचें पडटा. आनी अशें तांचे वाद, तांची चर्चा. पूण तांचें एक कंप्लेंट आसलें, आमी सकड काम करता पूण एक विश्व कुडीचो काम करिना, ताका एकच काम भरचें आनी तें जावन आसा पोटाचें. देखून पोट कांय काम करिना, आमी सगळ्यांनी काम करीचें, ताका मात्र खावंक मेळचें. तोंडान म्हळें हांवें साबाचें पूण वेचें पुरा पोटाक. देखून तांणी सकड सांगाता मेळ्ळें आनी पोटा विशयांत एक तांणी प्रतिभटन करूंक पळयलें, निचेव केलो आनी पोटाक बूद शिकयचें. राव पोटाक इल्लेशें खाली गेल्यार पोटाक गळटलें कश्ट म्हणून सगळ्यांनी निर्धार घेतलो आनी तांणी एक दीस पोटाक बंद उपास, कांय जेवंक ना, कळोन दी पोटाक. 1 घंटो जालो, 2 घंटे जाले, इल्लेशें ओळोंक सुरू जालें, 3 घंटे जाले, 4 घंटे 5 घंटे म्हणटना पुरासाण जाली, हात ओळोंक सुरू जाले, पांय भोंवंक सुरू जाले, दोळे निस्तेज जाले, कानाक आयकूंक थंयसर समाधान नातलें, सगळी कूडत थंयसर सफर जावंक आराम जालें. आनी 8 घंटे जातना कोणेकी म्हळें एक पोटी काले मिनी पोटाक घाला म्हणून. आनी त्या दिसा तांचें प्रतिभटन रावलें आनी कळ्ळें पोट कांय काम करिना जाल्यार उरल्यांक कांय काम ना म्हणून तांकां समजलें. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ल्हानशी काणी पूण एक जोगतो संदेश आयच्या देवाच्या उतराच्या नियाळाक थंयसर लिपोवन आसा, आटापून आसा. कशें सांव पावलोन हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें, जेजू वा सांव पावलो थंयसर भोव अपुर्बाचें एक सर दिता. एका कुडीचे विश्व आसा दुसरे ते दुसरे विश्वे एक कूड जाता, तशेंच आमी सकड जेजू क्रिस्ता थंय एक कूड जाता. देखून हांव एकलो म्हजेंच जायचें अशें आसल्यार थंयसर एकवट जायना. म्हजें मात्र चलाचें, थंयसर एकवट चलना. बगार सकड सांगाता येवन एका सामान्य उद्देशा खातीर, कॉमन पर्पज म्हणटा आमी वावर करता, त्याग करता, ते जाल्यार मात्र एकवट आमचे थंय उदेता. मग अशा भाव भयणीनो, आमी सकड हांगासर जमो जाल्ली आमी सच्या बलिदानांत भावार्थ स्विकार केल्ली मनशां. देखून आमचे ते एकवट आसूंक जाय म्हणून सांव पावलो आमकां अपुर्बाय शापोवन दिता. एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 4थ्या वस्परांत 5व्या वळींत तो अपुर्बाचें उतर म्हणटा. तो म्हणटा आमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी, आमकां सगळ्यांक आसा सोडवणदार एकलोच तो जेजू, आमकां सगळ्यांक आसा एकच भावार्थ. आमी आयतारा मिसा वेळार सतमणता मागणें म्हणटा आनी सगळ्या भावार्थाची सता त्या सतमणता मागण्यांत आटापून आसा आनी आमी हर एकली ते सतमणता मागणें म्हणटा. आमी मात्र न्हय, पण ऑर्थोडॉक्स पवित्र सभेचेय म्हणटात. म्हणजे आमचो भावार्थ सगळ्यांचो एकच, आमचें पवित्र स्नान सगळ्यांचें एकच. सगळ्यांक हांगासरल्या हर एकल्याक म्हाका आनी तुमकां पवित्र स्नान दिल्लें बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान. आमचे सगळ्यांचें पवित्र स्नान एकच. आमकां आसा एकच देव आनी तो एकलोच आमकां समेस्तांचो बाप. देखून जेजून आमकां शिकयलें मागणें आमच्या बापा. देखून आमच्या बाबा मागण्या उलो करतना कितें अर्थ जाता? आमचो बाप एकलोच
म्हजो आनी तुजो बाप एकलोच जाता आसतना आमी एकामेकाक भाव भयणी देखून एकवटान जियोंक आमकां आपयता. देखून मग अशा भाव भयणीनो पवित्र सभा जावन आसा एक. देखून पवित्र सभेक 4 गुर्त आसात, 4 मार्क्स ऑफ द चर्च. दोतोरनेत आमकां शिकयलें उडास आसतलें कोणा. 1 होली कॅथलीक आनी अपोस्टलीक. एक पवित्र काथोलीक आनी अपोस्टलीक पवित्र सभा. नायसियन सतमंता मागण्यांत आमी म्हणटा. देखून आमची पवित्र सभा एक. आमी सकड एकवटान जियोंक आपयता. देखून एका फिरगेचेक आमी इंग्लिशांत पॅरिश म्हणटा. पॅरोकियल म्हणटात लॅटीन भाशेंत जावन आयलो शब्द. ताचो अर्थ आसा लिव्हिंग टुगेदर, सांगाता जियोवचे वा एक्लेजियल कम्युनिटी म्हणटा. ताचो अर्थ जावन आसा सांगाता जियोवंक आपोवणे. देखून मग अशें न्हू आमी आनी तुमी आमी मागणें करतना इगर्जे करतना एकलो येना. आमी केदां एकल्यान मीस पेटयलें ना. आमी पाद्रापण कांय कोणी नातल्या वेळार कोरोना वेळार एकल्यान मीस पेटयलें आसा कोणा. नाजाल्यार ते भोव कश्टांनी. कित्याक म्हळ्यार कोणाक इगर्जे घेवंक जायना. देखून आमी ते लायव्ह मीस पर आरंभ केल्ले. कित्याक एटलिस्ट आत्मीकपणी तुमी आमचे सांगात आसा म्हणून अर्थ. नाजाल्यार एकल्याक मीस पेटोवंक बारीक कश्ट. सर्वेस पोर तुमचे सोय म्हणटना कोणे तुमचे सोय म्हणचे बारीक कश्ट जातात. देखून आमी खंयचेय आमच्या आचरणां काण घेया, खंयचोय साक्रामेंत काण घेया, समुदायीक आचरण मीस जावं दी, पवित्र स्नान जावं दी, लग्न जावं दी, वर्त जावं दी, कुमगार जावं दी, इवन कुमसार जाल्यार एक दीस पाद्राब अनाउन्स करता आज कुमसार आसात. पिडेसाची मागणी दितना जाल्यार एक दोग देख थंयसर आसतात. म्हणजे खंयचीय आमची साक्रामेंताची आचरणां ती एकल्यांनी करची न्हय, बगार सामुदायीक रितीन आचरण करचें. देखून एकलो क्रिस्तांव एकसुरो न्हय, आमी एक कुद्रो न्हय, आमी एक आयलँड न्हय, बगार आमी एक सामुदायीक व्यक्ती. देखून एक फिरगस कुटुंब जावन आमी जियेता. देखून आमकां आमचोच एक म्हणल्यार वाडो आसा, आमचेच म्हणल्यार कुटुंब आसा, आमचेच म्हणल्यार एक फिरगस आसा. कित्याक थंयसर आमी एकवटांत जियोंक जाय. देखून क्रिस्तांव धर्माचे आरंभाचे दीस आमी पळयता जाल्यार क्रिस्तांव धर्म कसो वाडलो तो एकसुरो वाडोवंक ना. भावन आनी भयणीनो, धर्मच्या कृत्या पुस्तकांत आमकां कळीत जाता पवित्र सभेचे सुरविले दीस कशे आसले. धर्मच्या कृत्या पुस्तकांत 2ऱ्या वस्वरांत 40 वाक्यां आरंभ जाता. 40 वाक्य आनी 46 वाक्य वापूरपण सांगता सुरविल्ल्या क्रिस्तांव समेदाचें लक्षण कसलें. समेस्त लोक भावार्थ स्वीकार केल्ली, पवित्र स्नान खाण गेल्ली, आपोस्तलांची शिकोवन आयकोनशाक भावार्थाच्या एक तोरांत उंडो मोडच्यांत मागणे करच्यांत सांगाता वेळ करचेतली. हर एक दीस एका मोनान देवाळांत ती सांगाता मेळटली आनी उंडो मोडूंक घरांनी जमतली. इगोर्ज्यो नातल्यो. देखून तांच्या घरांनी सांगाता येतले. कशें आमी वाड्या जमातींत सांगाता मेळटा. देखूनच आमी कांतार म्हणटा न्ही वाड्या जमातींत एका मनाची एका काळजाची जावन आमी सोम्याची एकामेकाची सेवा करूया. तर मग अशा भाव भयणीनो असल एक आपोवणें सोम्यान आमकां दिला. पवित्र सभा असल एक आपोवणें आमकां दिता. पूण जायते फावटी आमचेर दिश्ट घाली जाल्यार जावं करून आमच्या कुटुंबांत, जावं करून आमच्या वाड्यांत, जावं करून आमच्या फिरगजेंत कित्याक एकवट ना, कित्याक थंयसर तंडूप जाल्यात, कित्याक थंयसर एकामेका सांगाता मेळोवंक जायना. जायते फावटी वाड्या जमत ताच्या घरा दवरल्यार हांव येना म्हणटा, फिरगजेंत तो आसल्यार हांव येना म्हणटा. कित्या खातीर अशें घडटा? हाका एक जाप सांव पावलूस दिता. कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 1 स्वर वळ सांव पावल कोरिंथकारांच्या त्या समुदायाक त्या पवित्र सभेक तेंच कंप्लेंट दिता आनी म्हणटा तुमचे मध्ये न्याय झगडी झूप जाल्यांत म्हणून म्हाका कळोवन आयला. तुमचे मध्ये एकामेकां एकवट ना, बगार झगडे उप जाला, एकामेकां मध्ये सोमाव आसना म्हणून आयकला. कित्या खातीर थंयसर घडोवन आसा? कित्याक म्हळ्यार सांव पावल म्हणटा थंयसर तुमचे मध्ये तंड उप जाल्यात. एकलो म्हणटा आपूण पावल असो आनी एकलो म्हणटा हांव आपोल्लोसो, आनी एकलो म्हणटा हांव पेद्रूसो, आनी एकलो म्हणटा हांव आंद्रेसो. कोणी म्हणना आपूण क्रिस्तासो म्हणून. देखून कित्या खातीर झगडी उप जातात? कित्या खातीर एकवट थंयसर येना? पयलें कारण आसा केदला सोम्याचो जागो आमी काडून दुसऱ्या कोणाक दिता. जेजू थंयसर मदें ना. जायते फावटी पळया की फिरगजेंत थंयसर 2 पंगड जातात. कित्या खातीर 2 पंगड जातात? कित्याक म्हळ्यार जेजू थंयसर ना. जर जेजू थंयसर आसलो जाल्यार सक्कड त्या जेजू खातीर वावर करत्या, त्या सोम्या खातीर एका मनान जावन आमी एक मेळोंक साथ जाता. केदला
जेजूक थंयसर काडला थंयसर दुसरे खंयचेय कारण आयला म्हजो स्वार्थ जावंक पुरो म्हजे बिझनेस जावंक पुरो म्हजे आनी कितेंय एक मतलब थंयसर आयला देखून हांव आनी एकल्या कडेन उलोवंक म्हाका जायना देखून थंयसर मन आसता पळय थंयसर झगडी देखून केदाला एकवट ना थंयसर खंडीत जावन कळीत जाता थंयसर जेजू ना कित्याक खंयसर जेजू आसा थंयसर एकवट आसा खंयसर सैतान आसा तो वांटे फांटे करून सोडता देखून जेजून वांजेलान म्हणलें आसा खंयचेय घराणे तांचे मदें वांटे फांटे जालें तें उरना तें नाश जावन वता देखून खंय सोमी आसा थंयसर एकवट येवंक साथ जाता दुसऱ्यान कित्या खातीर एकवट येना केदाला आपुणूच सारको आपणाचेच सलाचे म्हणलें एक मनोभाव आसा थंयसर तुटफूट येता आनी एकल्याक आयकुची परिस्थिती ना तूं कोण म्हाका सांगूंक म्हाका सगळें कळीत आसा तुवें कित्याक म्हाका सल्हा दिवची असलेक चिंताप असलेक उलोवणें आसतना थंयसर वांटे फांटे जाता देखून ताच्या पयल्या वचपान सांव पावल म्हणटा पळया कुडींत जायते विशय आसात दोळ्यांनी म्हणूंक जायना हांव मात्र कूड ना कानान म्हणूंक जायना हांव मात्र कान उरलें कांय न्हय ना जायना कानान म्हणूंक जायना की हांव दोळो न्हय देखून हांव कुडीचो भाग न्हय ना जायना एक विश्व मात्र एक कूड जायना सकड विश्व सांगाता गेल्यार मात्र एक कूड जाता देखून केदाला आपुणूच सारको आपणाचेच मात्र सारकें म्हणल्यार चिंताप चलता आनी ह्या वेळार थंयसर एकवट चलोवंक जायना देखून केदाला सगळ्यांक सांगता घालून मुखार वचूंक बरें म्हूण दाखयता इल्लेशें कालतेपण दाखयता तेदाला थंयसर एकवट वचूंक साध्य आनी तिसऱ्यान हे सडाव जावन आमच्या समुदायांत पळोवंक मेळचें आपूण आपणाक देव समेस्तांक असलें चिंतमा म्हाका पडोवन गेलें ना म्हाका जेवंक आसा म्हाका गावंक आसा म्हजें सगळें बरें आसा कोण कालय करून दी म्हाका कितें पडोवन गेला वडे जावन ती करता दिया म्हाका कितें म्हजें मीस जालें म्हजो देव आसा हांव हॅप्पी असलें चिंताप इल्लेशी काणी घालता कोणाक कुमो केले कुमो करूंक येता तितलें समूक जालें फिरगजंत ह्या दिसांनी गोळीक मंडळीचें इलेक्शन पुरा जालें फाटल्या दिसांनी थोड्या विकारांनी सांगलें आसा फादर सोदल्यारी एकलो मेळना फादर एक मुखेली सोदल्यारी मेळना टॉर्च गेल्यारी मेळना म्हणटात हांव फिरगेजंत आसलो पयलीं एसिस्टंट जावन तेंच गस्ट कोणाचे फायन धरल्यारी फादर म्हाका एक सोडा फादर म्हाका वेळ ना कित्याक म्हळ्यार आपूण आपणाक म्हाका इतलें काम आसा म्हजें बिझनेस आसा म्हजें कुटां पळयचें तुमकां कितें फादर तुमी इगर्जेंत आसचें म्हणटात तर सेवा दिवचें पुरा बिजी गी तांकां दुसरें काम ना म्हणून ते आयल्यात की ना खंडीत ना देखून केदाळा म्हाका आनेकल्या विशयान पडोवन गेल्लें ना आनेकल्या विशयांत हांवें कितें म्हणी करीचें म्हणलें म्हाका भोगना तेदाला थंयसर एकवट साथ दिना कित्याक तेदाला हांव आपणाक देव समेस्तांक असलें चिंताप सांबावलाच्या पयल्या वचपाक तेंच म्हणटा एका कुडीचो एक भाग दुखता आनी एकल्या भागाक दुखता दोळ्यांक काले जाले म्हणून हात ओगत रावना हात अक्षरान ताका कुमो करता पांयांक घाय जालो म्हणून हात उपकार करता देखून खंयच्याय कुडीचे ल्हानसो विश्व जावं दी व्हडलो विश्व जावं दी एका विश्वाक दूख जालें जाल्यार सगळ्या कुडीक दूख जाता मुखाच्या भाव भयणीनो आमी सगळीं क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे क्रिस्ताच्या कुडीचे विश्वे जर एका कुडीच्या क्रिस्ताच्या कुडीच्या एका विश्व्याक एका सांद्याक घाय जालो दुखलें उणेपण घडलें आमकां सगळ्यांक दुखोवंक जाय देखून म्हणजे आमी क्रिस्तांत एक देखून एक फिरगस कोटा म्हणटना असलें चिंताप पवित्र सभा आमकां दिता जर म्हज्या वाड्यान एकलो कश्टोन आसा म्हज्या फिरगजीन एकलो गरजेवंत आसा म्हज्या फिरगजीन एक सेवेची गरज आसा जर म्हाका साथ आसोनी दिवंक हांव फाटीं सरता तेदाला तो विश्व पॅरलायज जाला म्हूण येत ताका वात लागला म्हूण येत ताका कांय बगना थंयसर सेन्सेशन ना मिनवात हांव डिस्कनेक्ट जाला ताका मागीर फर्स्ट न्यूरो करचें पडटा असली परिस्थिती थंयसर जावन आसता देखून ह्या वेळार थंयसर एकवट येवंक साध्य जायना मुखाच्या भावनो आनी भयणीनो तर आमचे मदें एकवट हाडिची जाल्यार आमी कितें करूंक जाय पयल्यान आयच्या वांजेलान जेजून सांगलेली उतरां हांव दाखवाल तुमी फांटे खंयचोय फांटो दाखवाली सांगता एक जावन रावल्या करीत तो फळ दिवंक शकना आमी सोम्याक कनेक्टेड आसा गी आमच्या मोबायलान नेटवर्क नासल्यार मेसेज घालूंक जायना इंटरनेट ऑफ आसा जाल्यार वॉट्सॅपार धाडली मेसेज पावना कनेक्टेड आसूंक जाय सोम्या तें कनेक्टेड जायनासतना उरल्यार आमकां पेल्यान तें कनेक्ट जावंक साध्य ना कशें टावरार तें मोबायल कनेक्ट जाल्यार मात्र आनी एकल्याक मेसेज करूंक जाता की सोम्या तें म्हाका संबंद सारको आसा
तेदला मात्र म्हज्या भाव भयणी थंय म्हाका कनेक्ट जावंक साद जाता. देखून जेजू म्हणटा म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. देखून म्हज्या जिवितांत फळां येनात गी विचारूंक जाय. म्हाका ईट मेळटा गी सोम्यात हांव न्हू. दुसऱ्यान आमी एकवटान रावल्यार मात्र आमी फळ दिवंक शकता आनी आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक सांगूंक शकता. आयच्या वांजेलान जेजू म्हणटा तुमी म्हजे थंय एक जावन हांव तुमचे थंय एक जावन रावता आसतना तुमी फळ दिता आसतना म्हज्या बापाक महिमा हाडटल्यात. देखून मग अशा भाव भयणीनो आमी आयच्या समाजांत आयच्या काळार जेजू क्रिस्ता विशयान उलोवंकूच नजो असलें एक वातावरण रुपीत जावन आसा. आमच्या गांवांत आमच्या देशांत धर्मा वयर आक्रमण जावन आसा आनी असल्या संदर्भार जेजूक कशें आमी साक्ष दिवची. जेजू विशयान उक्त्यान उलोवंक आमकां अवकाश ना. आज आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवची म्हळ्यार आमच्या जिविता मुखांतर आमच्या एकवटा मुखांतर आमी करच्या सेवे मुखांतर. देखून जर आमचे मदें एकवट आसा सांगातपण आसा समुदाया खातीर आमकां वावर करचें बरें म्हूण आसा ह्या मुखांतर मात्र आज क्रिस्ताक साक्ष दिवयेत बापाक महिमा दिवंक साध्य जाता. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो असलो एकवट हाडूंक आमी वावर करूंक जाय. पयल्यान तो आराम जावंक जाय म्हज्या कुटुंबांत सांगाता जिवंक आमकां साथ जाता गे. एकामेका बुकसून सोडदोड करून इल्लेशें कालतेपण दाखोवंक एका मनाची दुसऱ्यान म्हज्या वाड्यांत सांगाता मेळटा आसतना इल्लीशी सेवा करूंक इल्लेशें बरेंपण करूंक पयल्यान त्या जमतीक वचोवचें एक बरें मन आनी उपरांत इल्लीशी सेवा करचें मन. तिसऱ्यान म्हज्या फिरगजेंत कितें सेवा म्हाका दिवंक जाता फिरगजे खातीर फिरगजेन सकट आमी एक म्हणल्यार मनोभाव बांदून हाडूंक. आनी हें सगळें पयलें म्हट आमी सारकें घेतल्यार मात्र म्हज्या समाजांत हेर भावंडां सांगाताय हेर धर्माच्या भाव भयणी सांगाताय म्हाका एक बरो समुदाय रुपीत करूंक साध्य जातलें. तर मुगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजून केल्लें मागणें बापा ते समेस्त एक जावं तें मागणें खरें जावं दी. न्ही केवळ आमचे मदें बगार आम्हा सगळ्या मदें सर्व धर्माच्या लोकां मदें विशेश जावन आज आमच्या गांवांत विखाळ वातावरण रुपीत करच्या जावच्या ह्या संदर्भार लोकांनी आपणाचे स्वार्थ सांडून एकामेकाक भाव भयणी बरें जियोवंक आनी शांती समाधान रुपीत करूंक विशेश जावन आमी आमिसा वेळार मागया. आनी जे जेजून केल्लें मागणें खरें जावं दी एकवटाचें शांतीचें वातावरण आमच्या जिवितांत खरें जावं दी म्हणून मागया. आमेन.